प्रादेशिक आराखड्याची राज्यस्तरीय समिती 2 मेंबर फायनल जावंक नाशिल्ल्यान अडकल्या। शार नगर नियोजन मंत्री फ्रांसिसान 2 प्रोफेशनल वांगड्यांची नावां सुचोवन फायल मुख्यमंत्र्याक धाडल्या। सिव्हिल इंजिनियर परेश गायतोंडे आनी आर्किटेक्चर कॉलेजीच्या एका आदल्या प्राचार्याची नावां सुचयल्यात। मुख्यमंत्री त्यो सुचोवण्यो तश्योच फुडें व्हरपाक शकता वा मेंबर बदलून समिती फायनल करपाक शकता। प्रादेशीक आराखड्याचे राज्यस्तरीय समितीचेर जायते 2 प्रोफेशनल वांगड्यां खातीर शार नियोजन मंत्री फ्रांसिस डिसोजान 2 जाणांची नावां सुचयल्यात। एकटो सिव्हिल इंजिनियर परेश गायतोंडे आनी दुसरो गोंय आर्किटेक्चर कॉलेजीचो आदलो प्राचार्य। ही 2 नावां सुचोवन उपमुख्यमंत्र्यान फायल मुख्यमंत्री पार्सेकाराक धाडल्या। मुख्यमंत्री समितीचेर निर्णय घेतलो। रिजनल कमिटीची प्रपोज कमिटी धाडल्या आनी सीएमाकडे फायल सीएमाकडे शुक्रारा दीस धाडल्या। नाव 4 दीस नाडलो ते 2 जाण एडिशनल तेजी नावां फुडें एक गायतोंडे आज आसता दुसरे एक कॅरटेक कोण आर्किटेक्चर कॉलेजीचो कोण प्रिन्सिपल फायल सीएमाक गेला एप्रुवलाक। प्रादेशीक आराखड्याचें काम फुडें व्हरपाक राज्यस्तरीय समिती नेमपाक जाय। हरकती घेवपाची निमणी तारीख जावन सुमार 22 दीस जाले तरी समिती नेमप सरकाराक जमूंक ना। समितीचेर 2 वांगडी जे ह्या फिल्डांतले प्रोफेशनल आसतले तेच नेमप जावंक नाशिल्ले। आतां उपमुख्यमंत्र्यान नावां सुचयिल्ल्यान ही समिती तडीक लागपाची चिन्नां दिसतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विधानसभेर पयले फावट वेचून येवप सोंपें। पयले फावट बंडलां मारून आश्वासनां दिवन वेचून येतात, मात दुसरे फावट शक्य ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। विधिमंडळ सचिवालयान दवरिल्ले स्टुडंट्स पार्लमेंट सर्तीच्या इनामां वांटपाच्या सुवाळ्यान तो उलयतालो। प्रतापसिंह राणे सारको खंय फुडारी ना, तो बीजेपीन जाय आशिल्लो म्हूण पार्सेकाराची उतरां। राणे म्हणटा शिक्षीत आमदार जाय। म्हापशेच्या डीएमसीन सर्त जिखली। आयच्या काळात निवडून येवप खूप डिफिकल्ट असता आणि निवडून आयल्यानंतर रिपीटिंग इट द नेक्स्ट टाइम इज व्हेरी डिफिकल्ट। एक फावट निवडून येत असताना कितली पाता मारून बंडला मारून आश्वासन देऊन येता मनीस, पण दुसरे फावट निवडून येवप इज अ चॅलेंज। ही इज आन्सरेबल टू द इलेक्टोरेट। गोंय विधानसभेच्या फाटल्या 50, 52, 53 वर्षाच्या कालखंडान he is the player in this house who played lengthiest inning. सगळ्यात जास्त काळ आणि सगळ्या पदांचेर आणि ज्या ज्या पदांचेर बसल्या त्या पदांचेर पदाक ताणी न्याय दिला। I always take opportunity to appreciate him. I feel that such gentlemen should have been in my party. Many times, if I have to just get up and shout in the assembly, I think they would have projected me a very good leader of the very good. Very possible. That is not really. We want people who are educated. In the 21st century, without education, you cannot be considered as a human being, perhaps. आता पळयात म्हापशेचो कार्नवाल। म्हापशेचो आमदार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसान कार्नवालान चित्ररथांच्या मिरवणुकेक बावटो दाखयलो। म्हापशेच्या कार्नवालान गोंयचो 4 दिसांचो कार्नवाल सोंपलो। Viva Carnaval!
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.